नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयची मुखेल खबरो मोर्जे रशियन पर्यटकान मोटरसायकली वेल्यान पार्क केल्ल्या दुचाकीक दिलो नेटाचो धपको स्कूटर चलोवपी बायल जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल गोयच्या आकांक्षा साळुंखेन स्क्वॉशान जिखले भांगरा पदक तामिळनाडूच्या पूजा आरतीचेर 3-8-0 फरकान जोडले जैत म्हालाचे गाडयेक पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर दिवचे पडटात फावटीक 20 रुपया एंट्री फी म्हणून घेतात खंय पयशे सांगतात ड्रायव्हर फेरी पास रद्द करपाची काँग्रेसीची मागणी फेरी भाडे रद्द केले ना जाल्यार न्हंय येरादारी खात्याचेर व्हरतले मोर्चा दिले शिटकावणी आख्या कोस्ता फॅक्टरी फाटल्यान रास मारून दवरिल्ल्या कोयराक लागलो उजो फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन कोयर आशिल्लो तसोच आणि पिळगांवां पहिल्या बाल संगीत संमेलनाक जाली सुरवात आमदार प्रेमेंद्र शेटाचे हस्तुकी जाले उक्तावण आता खबरो विस्तारान आयतारा दनपारा मोर्जे वाठारांत पार्क केल्ल्या दुचाकीक मोटरसायकली वेल्यान येवपी रशियन पर्यटकान फाटल्यान नेट्टान धपको दिलो ह्या अपघातान दुचाकीचेर बशिल्ली बायल जखमी जाली रशियन पर्यटका कडेन ड्रायव्हिंग लायसन्स नाशिल्ले अशें थळाव्यांचें म्हणणें मोर्जे दर्यादेगेर दर दिसा येवपी कितलेशेच पर्यटक खूब वेगान गाडी चलयतात देखून अशे प्रकार परतून जावचे न्हय हे खातीर मोर्जे वाठारांत पुलीस दवरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या कितें जालां मोर्जे न्हू कोस्टल बेल्ट एरिया जाली आनी चडशे ट्युरिस्ट वायट नंबर प्लेट आनी तांकां लिमीट ना लिमीट ही नात तशें ट्रॅफिक पुलिसाक सुद्दां फोन केलो जाल्यार हांगा सायन बोर्ड ना आमकां चलन मारूंक मेळना पूण हांगा नो पार्किंग बोर्ड आसा सुद्दां ट्रॅफिक पुलीस येयना हेचेर कोणूच आतां सिरियसनेस घेयना आतां पळय अशें जर आतां आमचे स्थानीक जर लोक जावं आमचे आतां लेडीज गाडयो चलयतात अशें जर आतां हे नॉन स्टॉप जर एक्सिडंट जावंक लागले जाल्यार हेका आतां कोण कारणीभूत गव्हर्मेंटान हेचेर आतां एक्शन घेवंक जाय न्हू हांगा एक कंपल्सरी ट्रॅफिक पुलीस दवरपाक जाय तशें आरटीओन पासून एक ह्या रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय हांगा नो पार्किंग बोर्ड लागल्या तरी पुलीस हांगा निग्लेक्ट करता त्या प्रमाणे आतां पळय आतां हो एक्सिडंट जालो ही वायट नंबर प्लेट हो डेली फास्ट वयता अशें खूब जाण रशियन आहात हे वायट नंबर प्लेट आनी स्पोर्ट्स गाडये हांकां लिमीट ना हेचेर आतां सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय एक्सिडंट जाला आमची मोर्जेची लोकल आपल्या भुरग्यांक हांगा शॉपार येयल्ली एके सायडीन पार्क केल्ली तेणी गाडी फॉरेनर डायरेक्ट गेलो आनी तेजेर गाडी मारले आनी त्या फॉरेनराक लायसन ना काय ना कितें कितें काडून डुप्लिकेट कितें दिता कळ्ळें न्हू आनी हांगा हे हवालदार ते आमकां कॉपरेट करिनात तो आतां आमची शूटिंग काडटा हांगा कळ्ळें न्हू कळ्ळें न्हू आनी ती गाडी आहा ती प्रायवेट आहा तो तेजो फोटो आहा तेजो प्रायवेट गाडी आमी जर फाल्यां एक गाडी हें केल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता हांगा हेजेर कितें तें एक्शन घेवचें आनी हांगा एक कंटिन्यू पुलीस दवरपाचें 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंयच्या आकांक्षा साळुंखेन स्क्वॉश खेळांत बायलांच्या गटांत भांगरा पदक जिखलें फायनलींत आकांक्षान तामिळनाडूच्या पूजा आरती हाचेर 3-8-0 फरकान जैत जोडले पदक वयरेन गोंयच्या नांवार आतां 11 भांगरा पदकां सयत एकूण 49 पदकां जाल्यात पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर म्हालाच्या गाडयांक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात हे 20 रुपया कसले जाल्यार एंट्री फी खंय म्हणून ड्रायव्हर सांगतात ते भायर कांय गाडयांची जाल्यार तपासणीच जायना असो आरोप काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन केला बर्डेच्या मतान एक मॅडम खंय कलेक्शन करपाक येता ही मॅडम कोण ती कसले कलेक्शन करपाक येता हाची सरकारान चौकशी करपाक जाय अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या. पोलिसांना दिला ना तुम्ही ते स्टॅम्प मारण्यासाठी देतात ना. ओके, थँक्यू.
किती पैसे दिले रे? हा 20 रुपया. दुसरे वटेन एंट्री फी म्हण दर खेपे मालाचे गाडयेक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात. दर दिसा कितल्योश्योच गाडयो चॅक पोस्टावेल्यान यो वच करतात. तेन्ना आतां ही एंट्री फी कोण घेता? हे पयशे कोणाक पावतात? हाची सरकार आणि अबकारी खाते चौकशी करता की ना ते पळोवचे पडटले. एक्सायज जे ऑफिसर थंय बसलेले आसतात थंयसून आमचे ट्रक जेन्ना आमचे गोंयसून जे व्हडले लॉरी जे वयता हांगासून ते ट्रक ड्रायव्हर आनी तेच्या वांगडा क्लिनर जो आसता कितें करता ट्रक ड्रायव्हर कितें करता देंवता डायरेक्ट पोलीस जे पोलिसांचे ऑफिसर जे आहा थंय वयता थंयसर तेंचे कडेन स्टॅम्प मारता थंय दिता दक्षिणा थंय दिता परत थंयच्यान कितें करता परत एक्सायज लास्ट एंडाक आसा आमच्या बॉर्डरीचे हेजे त्या पोस्टान ते भितर वयतात आनी तेंची चलन आसता चलनाचे फाटल्यान न्ही तांकां स्टॅम्प मारून व्हरचें पडटा स्टॅम्प मारून फाटल्यान व्हरच्या भितर 20 रुपयाची नोटी आसता 50 रुपयाची नोटी आसता सो आमी तांकां काल विचारले हे तुमी पयशे कित्याक लागून दिता गोवोरमेंटाचे पयशे जर दिता जाल्यार तुमकां ते कितें चलन बरोवन दिता काय विचारलें कशें बरोवन दिता ते उलयता हे दिवचेच पडटा व्हवाले पूण आमी हे जे पयशे सरकाराक जे ते पयशे हाडून दितात गोवोरमेंट ऑफिसर जे बसलेले आसता तांकां हो प्रमोद सावंत सरकार तांकां म्हयन्याक पगार दिना हो मोठो प्रश्न पडटा न्ही पूण एका वाटेन अशें दिसता की आमच्या गोंयच्या ऑफिसरांची किंमत जे प्रमोद सावंताची सरकाराची किंमत 20 रुपया का म्हणून ते 4 आण्याची सुपारी आनी हो सरकार भिकारी असो जालो न्ही ते 20 रुपया म्हणजे सरकार कलेक्शन करता आनी कोण तरी एकटी एजंट कोण तरी येता भायल खंय नांव घेयना गोंयच्या लोकांक कळटलें तिजो मनीस येता सकाळी फुडें ते 20 रुपयाची नोटी 10 रुपयाची नोटी 50 रुपया एकठांय करता आनी घेवन चल्लो. देवी चेक नाक्याचेर जे अबकारी चेक नाको आसा थंयच्यान व्हडा प्रमाणांत चोरटी दारू वयता असो दावो आसा आरोप आसा त्या नजरेंतल्यान ही धाड घातिल्ली. त्या वेळार कांय वाहन चालका कडल्यान अबकारी खात्याचे चेक नाके आहात ताचे कडेन ड्रायव्हर किंवा क्लिनर 10 रुपया 20 रुपया अशें दिता आनी तांच्या कडेन जर आमी संपर्क साधलो तर ते म्हणटात की एंट्री फी दिवचीच पडटा. ह्या चेक नाक्या वयल्यान दर दिसा व्हडा प्रमाणांत सोरो गोंयांतल्यान भायर वयतात. करोडो रुपयाचो महसूल सरकाराक येणावळ येवची आसता ती चोर वाटेन वयता असो दावो संजय बर्डेन हांणी केल्या बरोबर ह्या नाक्या वयल्यान एक मॅडम वसुली करपाक येता असोय दावो तांचो आसा आनी तांणी मागणी केल्या की जी कोण मॅडम आसा आनी जी कोण वसुली करता ताची चौकशी करची. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. गोंय सरकारान 4 चाकी वाहनांसयत फेरीबोटीत दुचाकी खातीर तिकेट लागू करपाचो निर्णय घेतला. दुचाकीक तिकेट लागू करपाक लोकांसयत आमदारांचो विरोधी पक्षांचोय विरोध. रायबंदर फेरी धक्क्याचेर आयतारा तिकेट दर वाडी विरोधांत काँग्रेस पक्षान आंदोलन केलें. सर्वसामान्य मनशांक फेरीबोटीचो हो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केल्या आनी जर अधिसुचोवणी स्क्रॅप जायना जाल्यार न्हंय येरादारी कार्यालया मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका 5 रुपयाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी 5 रुपयाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी 5 पैशाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी अरे 4 आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी 4 आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी अरे आमकां नाका दरवाड आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका दरवाड आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका दरवाड 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 आमकां नाका मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद. I call this very cruel on the part of the government of Goa. आजचे दिन म्हणटात तुम्ही
आजचे दिन हुंय गेले हांव सरकाराक एक सजेशन दिवपाक सोदतां. सजेशन कितें? तुम सांगतात आमच्यान फेरी लुकसाणान चलोवपा जायना. 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स तूं चार्ज करता. आमगे ट्युरिस्ट रेंट अ बायक म्हणून आसात ते गांवांत रावना, ते ट्युरिस्ट येतात वयतात. जे डिसिजन सरकारान घेतला एंटी पीपल डिसिजन एंटी हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आहा. जेन्ना बजेटरी एलोकेशन ह्या खात्याक दिलेले आहा, ऑलरेडी प्रोविजन केलेले आहा, आणि जेन्ना हे डिपार्टमेंट लॉसान वयता न्हे न्हू ते लॉसान वयता, हे सोले कॉर्पोरेशन लॉसान वयताय. कित्याक बारीक जनतेक त्रास करपाक एक प्रयत्न हो बीजेपी सरकाराचो जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक लोकांले पयशे, जनतेचे पयशे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवन कितलेशे इव्हेंट करपाक तांकां खबर आहा 24 बरें ना म्हणून, सेंटराक बरें जा म्हणून. आनी आज बारीक लोकांक जेन्ना 10 रुपया जावं जेन्ना एक वाडटा तेन्ना बारीक लोकांक तेंगे घरांत जे मिडल क्लास लोक आहाय, जे मिडल क्लास लोक जेंगेली सॅलरी हे बाजेटाचेर चलता, आज पेट्रोलाचे प्राइस, सिलिंडर सगळे वयता थिंगा रायज आसा. तर आमी लोकां बरोबर मुखार आसतले एज काँग्रेस पार्टी, एज कॉमन मॅन एंड एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स. इट इज आवर ड्युटी. हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार कशे सामान्य गरीब जनतेक लुटता आणि फोंडान घालता हाचे एक क्लासीक एक्झाम्पल. श्वास घेतलो जाल्यार सुद्दां आमकां पयशे भरचे पडटले. सो म्हाका दिसता दिस इज अ कॉन्स्पिरसी, दिस इज अ बॅकडोर एंट्री फॉर करप्शन. बाब अमरनाथ पणजीकरान सांगला तशें 16 तारखेच्यान हे इम्प्लिमेंट जावपाचें आसा. ताज्या पयलीं आमी सरकारा कडेन मागता की तुवें हे नोटिफिकेशन खास करून मुख्यमंत्री आणि मंत्री हांणी हे नोटिफिकेशन फाटल्यान घेवचें ना जाल्यार म्हाका दिसता लोकां बरोबर काँग्रेस पक्षाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफिस बंद करचें पडटलें. 12 तारखेक दिवाळी, सो तुमी कितें लोकांक दिवाळीचे गिफ्ट दिवपाक सोदता? अरे सामान्य बारीक जनतेचे पळया मरे तुम्ही सांगिल्ले आजचे दिन हाडटा म्हणून, पूण हे तुम्ही बारीक गोर जनतेक त्रासान घालता मरे. जे लोक बाबडे स्कूटर घेऊन जे सकाळी कामाक वतात सांजे घरा येतात तांणी 10-20 रुपया दिवपाचे. मडगांव आंक्या वाठारांतल्या कोस्ता कंपनी फाटल्यान मैदानाचेर आशिल्ल्या कोयराच्या राशीक शेनवारा राती अचकीत उजो लागलो. नाल्लांच्या सोण्णांचो कोयर आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. कोणी तरी मुद्दम जावन हो उजो घाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो. तुका टायमिंग दिलो तर तुका 1842 उजो लागलो तो ऑपोजिट फॅब्रिक ग्राउंड बिहाइंड कोस्ता फॅक्टरी. ओके. कित्या खातीर उजो लागलो पण हांगा? तो बारीक तो कांय पयलो कांय कळना, मागीर वाडत रावता आनी धुंवर जाता तेन्ना कळना तो. गार्बेज कित्याक उजो लागलो काय म्हणटा? सोडना बी मिक्स आहा भितर, जावं सगळे प्रोडक्ट हॉटेलाचे प्रोडक्ट आहा तितून सगळे मिक्स. ओके. म्हळ्यार गार्बेज डंपाक हो मेन. हय. सो ताका ते उजो लागिल्लो. ओके. आनी तुमी आतां कंट्रोलान हाडलो तो आतां बीन उजो बीन ना ताका? आतां मागीर रोखडो अंडर कंट्रोल जाता तो. फॅब्रिक ग्राउंडाचेर आसा आख्या हांगा सकाळी कोणा तरी उजो घाल्लो ह्या ग्राउंडाचेर. हांगा सगळो कचरो हाडून उडयला आनी तो उजो आतां सकाळच्यान पेटून सांजचो बरोच पेटलो, आउट ऑफ कंट्रोल गेलो तो. खूब रेजिडेंटाचे आमकां फोन आयले फायर ब्रिगेड आपोवपा खातीर, आनी फायर ब्रिगेडीकूय आमी बेगीन आपयले. तांच्यांनी इमिजिएटली एक करून तो उजो पालयलो. पूण तरी बरें तो उजो इतलो वाडिल्लो की फाल्यां हांगा कोणाक काय जावना. कित्याक ह्या ग्राउंडाचेर आमचे कितलेशे भुरगे आख्याचे खेळपाक येता, प्लस सिनियर सिटीजन हांगा पासयो मारपाक येता सांजचे. आतां ते जर उज्या खातीर कितेंय जाल्लें, कोणाकूय कितें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आशिल्लो? आमी केन्नाच्यान सांगता ताका की हो आतां 6 म्हयने जालो हो कचरो हांगा पडला, काडा म्हणून सांगून ते आमी पासून थकले आतां. रेजिडेंटांनी कितलेशे रेजिडेंट हांगा येवन आमी राविल्ले. तांकां त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयलो, कॉन्ट्रॅक्टराच्या सुपरवायझराक आपयल्लो आमी. त्या सुपरवायझरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवना की आमी कितें करपाक शकता काय म्हणटा ते. सो
हाजेर मातशें म्युन्सिपालिटीन कितेंय करचें, एक रिक्वेस्ट करता तांकां की बेगीनच्या बेगीन हो मातसो कचरो काडून घेवचो, कित्याक तो कमी जावचे परस वाडत आसा हांगा. आनी दुसरें कितें आसा, फाल्यां आमी सुपरवायझराकूय तांच्या हाका कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझर आशिल्लो हांगा, तांकांय आमी टायम लिमीट दिलें. आमी म्हळ्यार सगळ्या रेजिडेंटांनी टायम लिमीट दिला तांकां की एक आठवड्या भितर हें मातशें काडून घेवचें, नाजाल्यार मागीर रेजिडेंट्स कितें एक्शन घेतले म्हणून. सो हेच रिक्वेस्ट आसा आमची सगळ्यांची. संगीताक लागून ताण तणाव पयस जावन मनाक शांती मेळटा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. पिळगांवां आयडियल हायस्कुलांत घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या बाल संगीत संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताले. कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान सप्तसूर संगीत सांस्कृतीक विद्यालयान हे शिबीर आयोजीत केल्ले. आणि या माध्यमातून आमकां आमची मन शांती करून घेवंक शकता. आपल्या जीवनातले दुःख पयस करपाचें काम संगीत करूं शकता किंवा कीर्तन करूं शकता. म्हणून आयज आमकां ह्या अकादमीच्या जीवनात आमी नित्य नियमान भजन कीर्तन हे करा हे आमी आमच्या दैनंदिन जीवनातलो एक भाग समजा करचेच पडटा. आमच्या गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय संबंद गोंयभर आमचे बाल कलाकार बरे जावचे आणि ह्याच्या विद्युतीची संगीताची जी त्यांची जी शक्ती आहा ती त्याला प्रावीण्य मेळोवचें म्हणून जे आयज प्रयत्न करीत आसा. गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय वेगवेगळ्या स्कुलांनी प्रत्येक स्कुलांनी म्हणूं शकता आयज आमी संगीत शिक्षक दवरलेले आसा. हे कित्याक दवरलेले आसा की भुरग्यांतल्या सुप्त गुणांतले वाव तांकां मेळचो, भुरग्यांनी ह्या कलेचो माध्यमांतून आपले करियर घडोवचें. आतांच त्यांचो हांगासर सत्कार जालो ते सुरश्री सुनील देवकर सर, तेंच्यांनी आपल्या कलेच्या माध्यमांतून आपले नांव गोंयभर जोडलेलें आसा. सांतनीज वाठारांत परतून एक फावट घाण्याऱ्या उदकाची पायपलायन फोडल्या. ताका लागून शीतल हॉटेलां सामकार घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेंच नाकापुरो जाला. सांतनीस वाठारांत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. शीतल हॉटेलाचे कुशीक फोडून दवरला. स्मार्ट सिटीचे काम करपी कामगारांनीच ही पायपलायन फोडल्या, पूण कंत्राटदार आयकून घेवपाक तयार ना. तो हे खापर शीतल हॉटेलाचेर फोडटा. हे हांगाचे पळय ओवरफ्लो ऑफ सिवेज जाता पळय ती आमी इंटिमेशन मॅसेज हेका धाडलेली PWD मिनिस्टर आनी तेजो PA. तेणी सांगलें आपूण आय विल सी इन द मॅटर. आतां काम स्टार्ट केलें दुसऱ्या दिसा काम स्टार्ट केलें आनी तेंच्यांनी तो चेंबर बीन बांदलो. आतां जाल्यार कितें तो सिवेज तो ओवरफ्लो हें जाला पळय ती हॉटेलाचे म्हणटा तो हॉटेलकार म्हणटा तो टँकर हाड आनी खाली कर म्हणून. हॉटेलकाराची मिस्टेक आहा जाल्यार सगळो फट तेजे कडल्यान घेवया. ही पिटीचो मिस्टेक ऑफ द हॉटेलकार आमी तेजे कडल्यान पयशे घेवया. सगळे रिपेराचे सुद्दां पयशे घेवया. तुमी पायपलायनी फोडटा आनी तुमी तेंचे कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान पयशे घेतात. मॅडमीक फोन मारलो आमी म्हणल्यार टँकर काड ती म्हणटा ती तेणीच रिपेर करून जाय. कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी फोडना पळय तेणीच रिपेर करून जाय. पूण आतां तेंच्या दोगां भितर कॉन्ट्रोवर्सी सफर जावपाची कोणी हमारा स्कूल इज देर ही पळय भुरगीं भायर खेळटा तांकां आतां पळय बिडींग ऑफ मॉस्किटोज हें जाय जाल्यार कितें आमकां डेंगूच आहा प्लस फॉल्सिफॉरम मलेरिया आहा. तितून आतां क्लियर वॉटरान तुमकां हें जाता डेंगू जाता. डेंगूचे केसी चालू आहा आनी हे केसान केअर कोण दिलें ना. आतां तेणी काम सोडून तो गेलो. आतां आमी आतां कोणा कडेन उलोवपाचें आनी कोणाक सांगपाचें बाबा हें करा म्हणून. कित्याक भुरगीं आहा थंयसर बाकीचे लोक आहा रेजिडेंटल तांकां कोणूच केअर करिना. आतां एक दिसता सारकें सगळो ओवरफ्लो जाला तो 4 दीस जाले प्लस दुसरें सांगपाचें म्हणजे नळाचे पायपलायन बी फुटलेले आहा त्या इंजिनियराक आमी सांगलें. इंजिनियर म्हणटा पयलीं सिवेज क्लियर कर. आपूण म्हणटा उदकाचें आपूण मागीर रिपेर करता. प्लस सिवेज क्लियर जायना तो बरें उदकाचें क्लियर जावची न्हू. आनी उदकाचें क्लियर जायना जाल्यार हें दोनूय कॉन्टामिनेशन जातलें. घाणयाऱ्या उदकाक लागून सांतनीस वाठारांत घाणी पडल्यात. थळाव्या लोकांक तशेंच रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक हळशिकण्या वासाचो बरोच त्रास जाता. दोन एक महिन्याचें काम तेंच्यांनी फोडला तेन्ना आमी रिपेर लेटर घेतात कंप्लेनी केल्यो. कंप्लेनी करून सुद्दां तेंचेर एक्शन जावना म्हणून आमी जेन्ना PWD मिनिस्टराक आनी तेजे PA ग्रेंडराक आमी जेन्ना मॅसेज घातली बरोवन तेजे आमचे व्हिडियो घातले दुसरेच दिसा इमिजिएटली काम स्टार्ट केलें. आमी मिनिस्टराक थँक्स म्हणलें काम स्टार्ट केलें म्हणजे आतां हें काम करिना ते गेले
टँकर आतां म्हाका एकूच जाय टँकर आमी काडपाचो हॉटेलकारान काडपाचो हांव ताका हॉटेलकाराक कसो सांगू तेजो तुमकां आपली मिस्टेकूच ना तेजी मिस्टेक आसलेली आमी सगळें काम तेजें रिपेर करून घेवया क्लियर आसा मागीर सगळें क्लियर आहा तेजें हे भायर दिसता तुमकां आतां तेंची जर क्लियर आहा हांव सगळो एक्सपेंडिचर हॉटेलकारा कडेन आमी घेवन दिता तुका म्हणजे ते करून सोदना बके म्हणटा आपूण हिरो अरे तुम्ही हिरो कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट करता म्हणजे दुसऱ्याच्या भुरग्यांक त्रास ना आमी कित्याक गेले पिक्चरान पळय भुरगीं आहा आमची भुरगीं आहा आमची दोन हांगा शिकयता थंयसर भुरगीं आहा आय एम द रेजिडेंट ऑफ कंट्री सगळे हे म्हाजे आमचे फ्रेंड सर्कल प्लस माय रिलेटीव तांकां त्रास जाता कोण फुडें येवंक सोदिना की आमचेर मागीर रिवेंज घेता म्हणून रिवेंज घेयना मलेरिया जावन डेंगू जावन मरच्या परत आमकां भितर उडयल्लो बरो म्हाका प्रॉब्लम कांय ना इट इज वॉट आय रिक्वेस्ट ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी टू रिपेर इमिजिएटली टँकर तर काडूंक जाय काडा तुमी तुमच्या कोणा कडेन पयशे दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका सांगा आमी करेक्ट करून आमी हांगा बसता तेजेर आनी डोनेशन करता आनी ताका टँकराचे पयशे दिता इवन रिपेराचे पयशे जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी करेक्ट करता आनी पयशे दिता गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. फेरी पासार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आक्रमक जाले. शेनवारा तांणी रायबंदर फेरी धक्क्या समकार आंदोलन केलें. फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी 2 व्हिलरांक तिकीट लावपाचो न्हय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रस्तावार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान थळाव्यांनी निशेध केलो. सर्वसामान्य मनशांक फेरी बोटीचो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार फिरेश बोरकारान केल्या. एक निषेध मारपाक गेल्लो आसा तो निषेध म्हणजे जो फेरी बोट चार्जीस ज्यो चार्जीस 2 व्हिलराक लायिल्ल्यो आसा आनी 4 व्हिलराच्यो वाडयल्ल्यो आसा हेज्या बाबतींत आमी निषेध मारपाक गेलो सरकाराचो कित्याक आयज तुमी पळयता आसतलो हो लायफ आमचे जेन्ना येता आयज कितलेशे कामाक येता कोण आनी सगळ्याक ट्रॅवल जाता आनी जो आमचो हे सायडीच्यान म्हणजे सिटी कनेक्टींग टू द आयलँड हो जो स्ट्रेच आसा आयज हांगा खंय ना खंय चार्जीस लायल्या सरकारान आनी इतलो तेंप जालो तुमी पळयता आसतले कितली वर्सांची वर्सां आमी फेरी बोट्स यूज करता हांगाच न्हू कितलेशे कडेन फेरी बोट्स यूज जाता आनी ह्यो फार्मल ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्ट हो आमी मानून घेता आनी ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्टाचे थ्रू आमकां कितलोसो फायदो जाता लाभ जातालो पण आयज हो सर्वीस सेक्टर आसा म्हणल्यार सर्वीस हो सरकारान दिवपाक जाय मात आतां तुमी पळयता आसतले प्रत्यक्षान सगळे कडेन सरकार आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता आनी सेम वे गोंयान आयज फेरीचेर बसून तेंच्यानी चार्जीस लायिल्ले आसा जो 2 व्हिलर आसा ताका 10 रुपया आनी 4 व्हिलर आसा ताका 40 रुपया हो चार्ज लायला. मोटर व्हेकल जो कमर्शियल आसा तांकां 100 रुपया आनी जो मोटर व्हेकल मिन्स व्हडलो आसा ताका 400 रुपया हो जो चार्जीस लायला हेजो आमी निशेध करता आनी आमी ही मागणी करता की हो स्क्रॅप हो जो नोटिफिकेशन काडलेलो आसा जो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टरान नोटिफिकेशन काडला तो स्क्रॅप जावचो कारण आमचे जे लोकल्स आसा हांकां खूब त्रास जाता. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी एसजीपीडीए मार्केटांतले प्रश्न सुटावे करचे म्हणून शेनवारा फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. एसजीपीडीए मार्केट म्हज्या मतदारसंघात येता. होलसेल नुस्तें विक्रेते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकतले. देखून तांकां कंत्राटदारान सकाळची 10 वरां मेरेन नुस्तें विकपाक परवानगी दिवची म्हणून सोपो कंत्राटदाराक आदेश दिला अशी माहिती फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान दिली. नुस्तेकार गोंयकार ही जी आयल्या ती आनी तांचो ट्रेडिशनल धंदो आहा आतां इन किपींग वीथ एसपीडीए डिसिजन अशी एसपीडीएचें डिसिजन कितें आहा एसपीडीएचें डिसिजन आहा की रिटेल थंय विकूंक मेळचें ना ती पाट्यांनी विकतात आनी ती 10 मेरेन ती क्लियर जाता ही फॅसिलिटी तांकां आनी पयलीं दिली. मेजर इश्यू जाता कॉन्ट्रॅक्टराक इश्यू जाता म्हणटा भायर तातून डिसिप्लीन येना हो ताजो मेन प्रॉब्लेम आहा. सो ती डिसिप्लीन मेंटेन करतली आनी 10 मेरेन ती विकतली पाट्यांनी विकतली गोश्यांनी न्ही हे तांकां समजायिल्लें आहा ताकाय सांगिल्लें आहा 10 मेरेन तांणी बेसीक आनी मार्केट म्हजे मतदारसंघान येता आमी थंय कांय डिमांड करना गोंयकारा खातीर केन्ना केन्ना वी हॅव टू स्टेप इन आनी गोंयकाराचे म्हळ्यार स्थानीक मनशाचे इंट्रस्टान हांवें ताका तशें डायरेक्शन दिल्लें. दिवाडे सप्तकोटेश्वर देवळाची पुनर्बांधणी जावची म्हणून सरकाराचे सातत्यान यत्न चालू आसा आनी सप्तकोटेश्वराचे स्मारक देवोले दिवाडेच जावचें म्हणून आमचे 100% यत्न आसात अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. कोटेश्वराचें जें पयलीं टेंपल आसलेलें देवूळ आसलेलें तें आयज सुद्दां थंय ती तळी आसा आनी आमचो जागो आसा गव्हर्मेंटाचो 9,389 स्क्वेअर मिटर आमचो जागो आसा. आयज सुद्दां ते तळयेन उदक म्हणजे थंयसर ट्युरिस्ट येत आसता
आतां जर दिसाक जर गेले ऑलमोस्ट आय थिंक म्हाका दिसता 400-500 तरी टुरिस्ट येवन वयता. Okay. त्या जाग्याचेर आमकां आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन सुद्दां सुभाष भाऊ फळदेसा कडेन सुद्दां हांव उलयलां. तेणें म्हाका एक दीस विजीट करया सांगल्या आनी आमी थंयसर बऱ्या पैकी एक तें टेम्पल बांदया अशें म्हूण तेणी म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा. आनी तो सांगलो की 100% कारण ताका खूब चिंता आसता देवळां सप्तकोटेश्वराची कितली हें आसा तुमी पळयलां फाटल्या दिसांनी ते तिडतान आमी थंय एकदां आमी तें देवूळ बांदपाचे प्रयत्न न्हू आमी बांदतले तें 100%. सो तो एक तुमकां एडिशनल एक फाल्यां लोक थंय येवंक शकता पळोवपाक बीन. सो तो एक हें जातलें न्ही. सो तुमचें तें टुरिजम सर्कीट कशें जावंक शकता. एक ओल्ड गोवा मागीर करमळी लेक ब्रीज जालो जाल्यार दिवाडे. सो ह्या संदर्भान तुमी हें करतले अशें फुडें. कशें ना आमचो खरोखरच म्हाजो मतदारसंघ तो सारको टुरिस्टीक प्लेसूच आसा. कारण तुमी गोंयचे सायबा कडेन म्हण कारांबोलीचो लेक म्हण थंय टेम्पल म्हण गोमतेश्वराचें म्हण त्याच बरोबर आमचो जो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा. त्या सायडीच्यान बोटींग म्हण बाकीचे बरें बरें थंय पळोवपा सारकें थंय देवया हॉटेली आसा. लोक थंय भरपूर टुरिस्टन थंय रावता कारण ब्युटिफूल प्लेस तो. सपोज जर अशें जर टेम्पल जालें जाल्यार आनीकूय त्या लोकांक भरपूर कितें रोजगार मेळटलो. त्याच बरोबर लोकांक 2 पयशे प्राप्त जातले. ह्या खातीर आमी सातत्यान थंय काम करीत आसता. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचे. देखून 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसाक आयोजित ह्या सर्तीत सगळ्यांनी वांटेकार जावन बरो प्रतिसाद दिवचो. ह्या सर्तीचे पयले इनाम 30,000 आनी यादस्तीक, दुसरे 25,000 आनी यादस्तीक, तिसरे 20,000 आनी यादस्तीक, चौथे 15,000 आनी यादस्तीक आनी पांचवे 12,000 आनी यादस्तीक भेटयतले. तशेंच सुमार 10 उत्तेजनार्थ इनामां फावो जातलीं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही.